Also joyful about it, expressing joy on it. So how do you see this? बीजेपीच्या सरकारान ते कशें फुटयतात ते कळना. तांकां दिसता बहुजन समाजात ते अजूनही फुटोवपाक शकता म्हणून. तांकां 12 वर्सां लागली 2 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक. सो हेचेर तुका कळटा की बीजेपी कितली सिरियस आसा एसटी रिजर्वेशनाचे इश्यू. आनी लास्ट 2024 याद जाता जाल्यार पळय तुमी सुद्दां खाले आसतले पेडे पार्लमेंटान येतकच त्यांनी पेडे वाटले जाले म्हणून. 2 वर्सां कांयच ना. आता 2 वर्सांत सगळ्यांनी बोळा मारतकर आनी आमी ताका चॅलेंज केली आनी हांव अजुनूय त्या चॅलेंजीक आय एम स्टँड सेम वी आर स्टँड की करून दाखया म्हणून. आनी अजुनूय खात्री आसा म्हाका हेंचेर दुबाव आसा. 2 वर्सां हांगा लागता जेन्ना उठा आंदोलन स्टार्ट करता उठा गांवांनी वचून मिटींग करता तेजे नंतर हे जागे जाता आनी आयज ते नोटिफिकेशन काडटा. आता दुबाव आसा. हे नोटिफिकेशन जे काडलां तेजे इम्प्लिमेंटेशन 2027 जातलें काय 32 जातलें हें पळोवचें पडटा. बीजेपीचे थोडे एसटी कम्युनिटीचे लिडर्स आसा, मिनिस्टर्स आसा, एमएलएज आसा थंय. सो तांकां दिसता की ते लोकां मदीं वयतले सांगतले तेंच्या कम्युनिटीचे आनी दे वील गेट कन्विन्स. हाऊ डू यू सी दीस? बीजेपी इज एंटी बहुजन समाज. बीजेपी आसा हे आदिवासीच्या अगेन्स्ट. तेंगे 3200 कोटी खंय गेले? 3200 कोटी जे आदिवासी जे आसा जांकां आमी एसटी म्हणटा तेंचे दिया मरे पयशे. तेंकां कित्याक दिनात? सो आमी तेंय डिमांड केला 3200 कोटी तांकां दिवचे म्हणून. सो त्या खातीर तेंचो हेतूच आसा बहुजन समाजाक एम्पावर करप ना आनी होच हेतू घेवन ते एम्पावर करना आनी आदिवासीक आदिवासी म्हणना ते वनवासी म्हणटा. अजुनूय आदिवासी केन्ना म्हणटले? हो दुबाव आसा की हे बहुजनाच्या विरोधी. आणि एक कन्फ्युजन आता सीएमान म्हणला की पॉप्युलेशन कितल्या तेजे व्हेरिफिकेशन करून मागीर मुखार हे करतलो. सो हे आफ्टर इलेक्शन जावं शकतात व्हेरीफाय. हांव सांगता बीजेपीचेर विश्वास दवरपाचो ना. ते कशें कन्फ्युजन करून तेगे दाखोवपाची एक आसता आनी करपाची एक्चुअली एक आसा. ते आता ताका अजुनूय मागेली ती चॅलेंज हांवें केल्ली ती अजुनूय चॅलेंज मागेली. आय स्टील स्टँड बाय दॅट चॅलेंज टू बीजेपी.